एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कैफा हालूक. सो आता आम्ही येयला बुर्ज खलिफा. हय रावल्ले आम्ही केन्ना वयता वयता म्हणून बुर्ज खलिफा. सो आता आम्ही वयता बुर्ज खलिफा. ओके आयकता, बुर्ज खलिफाक तुवें तिकीट ऑलरेडी बूक केलेलें पयलीं. एंट्री फी न्ही. आता आम्ही हें केलां म्हणजे ऑनलायनच आमी हें केलां तिकीट. अंदर नाही घेईन तू. सो आम्ही आता बुर्ज खलिफाच्या भितर वयतले. खंयचो फ्लोर शिवनाथ? 124 फ्लोर. बुर्ज खलिफा फक्त पळयताले आमी मोबायलार टीव्हीर बीन न्ही. व्हिडिओ पळयताले न्ही आमी, केन्ना येवंक ना न्ही. आतां तुमकां व्हरता हांव बुर्ज खलिफा वयर. रुबी आपय देख बरें कॉस्मेटीक बी ना. सो बुर्ज खलिफा वयर वयता वयता तुमी शॉपिंग बीन करूं शकता हांगासर. हें पळय ग्रँड बाजार. अच्छा ना. आनी हांगासर आसा फार्मसी बी आहा हांगासर. सो तुमी सुशेगाद घरा बसात आनी आमचे व्लॉग पळयात. दुबय तुमकां फूल भोवून हाडटा हांव. जितले जाता म्हाज्या कडल्यान तितले तुमकां भोवून हाडटा. आनी हांगासर हें आसा कार्पेट्स बीन. वही ना बोला मैंने कार्पेट है. इरानियन कार्पेट्स है. और यहाँ से आइसक्रीम भी. शॉप भी सारे सोवेनियर शॉप. हाँ हाँ. सगळे सायडीन शॉपां बीन आसा हांगासर. ये देखिए बड़ा नहीं. ये क्या है रुबी? ये मुझे लगता है अत्तर ना मसाला. ये लोग कहाँ गए? इमी गेले फुडे रेहान आनी शिव. आमी फाटी. सर न्ही परफ्यूम बी विकूंक रावता. परफ्यूम बी न्ही तुका हें दितात ट्राय करपाक. वास बरो येता. गॉड. बुर्ज खलीफा. ओह माय गॉड. यहाँ पे ये होता है ना रुबी, फायरवर्क्स वगैरह न्यू ईयर भी पे फायर. सो बुर्ज खलीफा. आणि हांगासर लागीं न्ही रेस्टॉरंट बी ना. सो थंय आसा दुबय मॉल. सो थंय वयतले आमी दुबय मॉलान. सो आता आमी आसा दुबय मॉलच्या भायर आनी रश पळयात कितले आहा दुबय मॉलाक. आणि जस्ट दुबय मॉलच्या सायडीनूच आसा बुर्ज खलिफा. सो आता वयता आमी बुर्ज खलिफा 124th फ्लोर. सामकें रश हा. सामकें डिफरंट हा दुबय. कितें सांगू. आनी कालच्यान आमी इतले वॉकिंग करता. सामकें बरें न्ही वॉकिंग जालां आमचें. एक्सरसायज म्हणजे इतले व्हडले व्हडले आसता सगळे भोंवपाकच पुरो. पूण अशें पांय बीन दुखना आनी वाज येना. खूब मजा येता. बरी दिसता. सो आतां आमी लायनीन रावला. जाया एट द टॉप. ऋत्विक आता तो वयता बुर्ज खलिफा. हांगाचे लोकां बरें हा.
खंय मेळ्ळे बी न्ही स्मायल दितात लोक बरे आहा लोक हांगा सो आमी तांकां वळखना कांय ना बट स्मायल लेडीज लायन हांगासर सो यू हॅव टू रिमूव एवरीथींग हे पळयात बुर्ज खलिफा वाव हे केलां प्रोजेक्शन सो आतां वयता आमी कांयच कळना खंय खंय वचप तें पळय खंय खुशी बुर्ज खलिफा पावतली न्ही आमी कोण ना वाव सो हांगच्यान स्टार्ट जाता आनी हांगा दाखयला पळय एक्सकावेशन बिगन्स 2004 स्टार्ट केलेले बुर्ज खलिफा बिल्ड करपाक ओके अशें हांगा दिला फुडें फुडें सो 2005 हें दाखयला सुपर स्ट्रक्चर स्टार्टेड केन्ना 2005 सो हांगा आसा 2006 लेवल 50 कंप्लीट केला लेवल 50 2006 हें पळय सो तुमकां न्ही हांगा सगळें दाखयतलात आतां 2007 लेवल 100 कंप्लीट केला हें पळयात मागीर 2007 लेवल 150 वर्ल्ड टॉलेस्ट फ्री स्टँडींग स्ट्रक्चर 2007 मागीर 2008 लेवल 160 टॉलेस्ट मॅन मेड स्ट्रक्चर 2008 हें पळयात सो हांगासर 2009 कंप्लीशन ऑफ स्पायर 2009 क्लॅडिंग कंप्लिटेड डिटेल दाखयला हांगासर खंयच्या वर्सात कितें कितें कंप्लीट केला सगळं दाखयला हें पळय हांगा सगळें हें घातलां ऐकता खबर ना ताका विचार कित्याक इतलें आमकां आयडिया ना न्ही कन्फ्युजींग जाता आनी इतलें धाकटें ना स्ट्रेट येस थँक्यू तो न्यू इयराक न्ही अशे फायरवर्क्स जातात हें पळय सामके गर्दी आसता न्यू इयराक पळोवपाक पळय एंट्री फीज न्ही बुर्ज खलिफा आनी फिश एक्वेरियम दोनी मेळून न्ही कितले $251 दिरहमा फक्त बुर्ज खलिफाचेच न्ही दोन्ही मिळून फिश एक्वेरियम आणि बुर्ज खलिफा दोन्ही मिळून 251 दिरहम 251 दिरहम म्हणजे 5673 एक लाख सो आमचे तिघांचे जाले कितले एक 16,000 16,000 चिल्लर 16,000 चिल्लर सो हांगासर खूब रश आहा सो ऑलमोस्ट पावले आमी ते पळय ते मेन हे आहा लिफ्ट आहा डायरेक्ट 124 फ्लोर न्ही 124 फ्लोर ते भितर वयतले पळय कितले सेकंडां 60 सेकंड चुप करून वयर पावता कळना खंय पळोवया आतां एक्सपिरियन्स घेवया असं दाखयला पळय टॉम क्रूजचो मुवी शूट केला हांगासर बुर्ज खलिफा सर पळय कन्फ्युजींग तो हें आसा लिफ्ट वयर वचपाक वयर म्हणजे बुर्ज खलिफा वयर वचपाक पळय दाखयत दिसता पळय हांगच्यान 124 ऑलरेडी पावले लोक वयर आनी हांगा 3 लिफ्ट आहा थंयसर एक आहा हांगा एक आहा आनी हांगा एक आसा सो आमी वयता 124 फ्लोर सो आतां आमी भितर वयता स्टार्ट जालें आं
कान गेले म्हणजे कान नम जाता कान सॉरी पावली आम्ही हा. From slab 1 to 4, you can start from the balcony there, and then you can be slab 1 to 5. You just need to use the stairs to go one level up. لا داخل این دورش چیزی نداره این میره مثلا पुश पुश वयस बुर्ज खलिफा ते हांगच्यान व्यू पळयात 124 फ्लोरान रावला आमी हांगासून आनी तुका हांगा फूल दुबय दिसता. ते हे हांगा आनी हे ओपन आसा आनी वयर लास्ट कितले बरे फ्लोर हा. सो दोरच्या हांगा बसला हांव उठपाकूच मन येना. व्यू पळय कितें बरो आनी नायट टायम न्ही मातसो बरो दिसता व्यू. डे टायम न्ही ते बरें दिसता. सो थँक गॉड आमी आतां येयले तशी नात. पळय कितले बरें फूल दुबय तुमकां दिसता. फूल दुबय ते पळय सगळे लायट लायट आनी गाडयो कशी पळता पळय बारीक बारीक असं मा बरें आहा न्ही. गाडी कितली धाकटी दिसता गाडी पळय धाकटी खेळणी कशी. सो आयकता तू उलयत राव सो जेन्नाय तुमी येता न्ही दुबय असं मातशें एक्सपेन्सीव आसली पण बुर्ज खलिफा तुमी येयात. ओके नाजाल्यार कांय फायदो ना. हे व्यू तुमकां आनी खंय पळोवंक मेळचें ना. सो मातशें एक्सपेन्सीव आसा पण या तुमी मुद्दाम हे न्ही एन्जॉय करा. तुमी खूब एन्जॉय करतले. लायफान हे फटी लायफान एकदा तरी खर्च करूंकूच जाय का न्ही. ऋत्विक असं मग हांगाच बसून चाय पिवंक वयता न्ही बरें भशेन. चला कसं आवडलं तुका आवडले बुर्ज खलिफा म्हणटा मरे मागीर सांगायला. सो आतां आमी मातशें रावंड मारया न्ही. शिवनाथाक चाय हाडून दी खंय आपण हांगा बसून पिता खंय. बरें न्ही खरेंच आं खरेंच आं. पैसा वसूल सांगू तुमकां पैसा वसूल. पण जेन्ना तुमी येतली न्ही दुबय नायट टायम तुमी या बुर्ज खलिफान पण तुमकां हे व्यू पळोवंक मेळटले. नायट टायम डे टायम तुमकां इतलें दिसचें ना. बरें ते तुका म्हणटा न्ही तुमची कसं आवडलं तुका टूर ऑसम केन्ना विसरचें ना. हाव सरप्राईज गुड. सगल्यांक भाल्यांक आवडटा न्ही सरप्राईज कोण गोत जालना. पण हे जे सरप्राईज दी सामके डिफरंट आसता. कितले पण आला उलगो सो ते आसा दुबय मॉल. हे पळयात जस्ट दुबय मॉलच्या सायडीनूच आहा हें बुर्ज खलिफा. बरो पळय बारो पळय कितले ओपन आसा हांगासर. सो आमी जस्ट भायर सरली. आतां खंय 125th फ्लोरार वयता आमी. ओदोळ आसली ते 124th. आतां वयता आमी 125th. ओ डिफरंट येस 125th फ्लोर. ओदोळ आमी हांगा आसलेली सकल. स्कॅरी आं पळोवपाकूच बरी दिसता. कितें करता कितें पळयता. बुल न्ही रे बुर्ज रे. रस्तो पळय सारके रस्तो दिसता पळय. हे रोड हे ओके चल
सो हांगासर न्ही बारीक बारीक शॉपिंग हें आसा सेवेनियर कपडे आतां पळया माय गो बरी दिसता ग्लास कुठं ऋत्विक ग्लास सुट्टा कसो नाही तो हांगासर न्ही थंय शॉपिंग कपडे आहा सेवेनियर हे सगळें मेळटा हांगासर न्ही बरी दिसता बरी दिसता खूब वीक आसा पळय तेंच्यानी पळोवंक मेळना खबर आहा न्ही कित्याक ते आमकां तें बरी दिसता सो हांगासर कपडे बीन आहा बॅगां आहा बॅग बरें आहा भशेनाक बुर्ज खलिफा सो हें आसा सोप कॅमल मिल्क सोप कॅमल आसा ते दुधाचें सोप हें बॅग ओके मागीर हांगा एक बॅग आसा खूब सॉफ्ट आसा हात लायले न्ही पळय सो हेजे प्रायस आसा 149 दिरहम 3000 रुपया बरें आहा कमी आसा घेवपाचें हांव आनी हांगा भुरग्यांक टी शर्टां बी आहा हांगा आसा फ्रीज मॅग्नेट पण हांगा मातशें एक्सपेन्सीव आहा हें कितलें 21 दिरहम 500 रुपया ओके आनी हांगासर आहा फ्रीज मॅग्नेट सगळें हांगा न्ही बुर्ज खलिफाचेच आहा सगळें बरे टायम घेतला न्ही आमी घेतला न्ही बुर्ज खलिफा घेवंक जाय आमकां बुर्ज खलिफा घेवंक ना आपणें हांगा ते हें तें किचन तें किचन 31 सो हें आसा कॅमल मिल्क चॉकलेट कॅमल मिल्क आं 30 तो जालें आमचें फोन बुर्ज खलिफा तो वयता आमी सकयल ताका लायन आसा भरपूर व्हडली लायन ही पळय ही लायन वचपाक आनी लायट सामकी डीम लायला हांगासर म्हणजे काळोख दिसता सो जेन्ना म्हणजे वयर येता पळय वयर तेन्ना कान सामकें हें जाता आनी कळना लोक झूप करून वयर पावता कळत ना तूं लिफ्टीन आसा म्हणून सुद्दां कळना आनी कान सारके तें जाता सो आमी आतां आसा लिफ्टीन सो पावली आमी ग्रावंड फ्लोर कान गेले हांगासर सगळ्यांचे गेले तुजेच न्ही सो पावली आमी नायस एक्सपिरियन्स बेस्ट आसतलो एक्सपिरियन्स आतां रातचे कितले पर्यंत ओपन आसता लेट न्ही 12-1 पर्यंत हय पुरा नो आयडिया द पीपल बिहायंड द बुर्ज खलिफा सो म्हाका न्ही एक्सिलेटरान वचपाक न्ही खूब भंय दिसता सो शिवनाथान म्हाका ट्रेन दिला मॉल दी गोवान आमी शॉपिंग करपाक गेलेली म्हाका तेणें सांगलें पळय आं दुबय तुका मेळचें ना अशें लिफ्ट बी नासता दिसता चड सो तुका ट्राय करचें पडटलें सो बरें म्हाका 2-3 वेळा ताणें व्हेलें मॉलान आनी म्हाका प्रॅक्टीस जालें सो आतां म्हाका भंय ना पयलीं म्हाका खूब भितालें हांव थंय वचपाक सो आतां न्ही फावंटन जावपाचें आसा सो लोक पळय कितले हांगासर आतां फावंटन पळोवपाक पळय सो लोक सो रावला हांगा आनी हें आसा बुर्ज खलिफा सो बुर्ज खलिफा लास्ट न्ही 154 फ्लोर आसा लास्ट 154 पूण आमी गेला ते 124 How many? Together, eh? Together. Yeah. What do you want? सो हांवें हांगा मिक्स घेतला आनी बरें एक्सपिरियन्स आहा फर्स्ट टायम कितें म्हणटा हांकां टर्कीज आईस्क्रीम टर्कीश आयस्क्रीम बरें आहा चल सो चला आयचो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता बुर्ज खलिफा आतां हांगाच आहा आमी की आतां आमी घरा वयता सो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करात शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात
तर मेळ्या फालच्या व्हिडिओन फाल्यां आनीक बरे प्लॅन आमचे ओके तर मेळ्या फालच्या व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर